सगळ्यात पयलो पॅटर्न बरो दिसता सामको पळयात. आणि ही पळयात काकी गेली गुडी दाखयता तुमकां प्रॉपर. हे आसा ते सेकंड म्हटल्यार न्हय सन. सो हे म्हाका खूब लायक जालें. हे बीन एक तोरण आसा आनी हेचो पॅटर्न तुमकां खूब लायक जातलो. सायडीनसून तर केन्नाच ना, कारण म्हाका ह्या सायडीनसून येवपाक एक वेगळोच भंय दिसता. ही न्हय एक ऑर्डर आसा ब्रायड कलेक्शन, म्हटल्यार व्हंकलेची ऑर्डर आनी लग्नाच्या टायमार बीन दिता पळयात. आनी हे सगळे पळोवन न्हय म्हाका बीन अशें दिसता की हांवेनूय आतां ऑर्डरी दिवपाक स्टार्ट करूंक जाय. हांवेनूय म्हाजें कलेक्शन करपाक स्टार्ट करूंक जाय. स्पेशली तोरण मेटी कितें आसता पळय ते आतां स्लो स्लो करून स्टार्ट करपाक हांव बी स्टार्ट करतलें. हे पळयात बरें आसा न्हय भरपूर सामकें. हे गायज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सो सगळ्यात पयलीं हॅपी गुडी पाडवा तुमकां सगळ्यांक. आयज आसा गुडी पाडवा आनी सगळ्यांनी गुडी उबी केलीच आसतली. सो तशी आमगेरूय केल्या, बट हांव शूट करूं शकना, तुमकां खबरच आसतलें. आनी तेच बरोबर म्हाजी पुजा बीन जाल्ली आसा. न्हावन धुवन सगळीं कामां केल्ली आसा. फकत ब्रेकफास्ट करपाचो उरला. सदां सारको चाव लेट घेता हांव. आनी आयज मेन म्हटल्यार मम्मी ना घरा कडेन, हांव एकलेंच आसा. सो म्हाका एक तर न्हय अशें जाता, मम्मी आसली न्हय खूब बरें, टायम कसो वयता कांय कळना. पूण मम्मी न्हय फार्मान गेल्या, तिका आयजूय सुटी ना. पूण आयज ती बेगिना येतली खंय, तिणी म्हाका सांगून गेला की आपूण बेगिना येतलें म्हणून. आनी जेवण बीन न्हय तिणी केल्लें आसा सकाळीं, कारण तिका डबो व्हरचो पडटा न्हय, तेका लागून. गोडशें बीन सगळें करून गेल्या, म्हटल्यार ओवरऑल सगळी तयारी करून गेल्या. म्हाका आनी कांय टेन्शन ना. आतां म्हजे कडेन भरपूर असो टायम आसा. आतां फकत चाव घेवपाची उरल्या, चाव बीन घेतलें हांव. आनी म्हाजो फुडलो एक प्लॅन आसा. आनी म्हटल्यार हांव काकीगेर वचपाचो प्लॅनिंग करता. खूब दीस जाले काकीगेर गेल्या. आनी तेच्या भायर एकलें आसल्या कारणान म्हाका खूब बेजार बी येता. सो म्हटल्यार काकीगेर वचून येवया. आनी व्हिडियो करता, पूण गरमी पळय कसली सामकी तोंडाचेर दिसता ती. इतले गरमी जाता ना. आनी केंस तुले न्हय, केंस अजून सेट जावंक ना, म्हजे ओले आसा हे पळयात. सो तेका लागून आनीक गरमी जाता म्हाका. सो चला तर सगळें जाल्लें आसा. मॉप बीन मारून घेतलें, सगळें काम केल्लें आसा. फकत चाव घेता आनी तेच्या मागीर मातशें रेडी जाता आनी मागीर काकीगेर वचून येवया. काकीगेर गुडी कशी उबी केल्या ती पळोवन येवया. आनी आमच्या नेबर काका गेली बीन गुडी तुमकां दाखयतलें जावं. हांगसून आमकां दिसता सारकी जाता. चाव घेता आनी मागीर भायर सरता. ओके. सो गायज हांव न्हय रेडी जालें, ब्रेकफास्ट बीन केलो. आतां काकीगेर वचपाक न्हय भायर सरलें. आनी केंस जे आसा न्हय ते वयरूच बांदले, कारण एक तर गरमी जाता आनी केंस न्हय म्हाजे ओले आसा तेका लागून. सो रोखडें पावतलें, शॉर्टकट वयतलें हांव काकीगेर, जशें सदांच वयता न्हय तशेंच. आनी काकीक खबर ना की हांव येवपाचें म्हणून. हांवें कॉल बीन करूंक ना, अशेंच भायर सरला. गरमी जाता गरमी. भरपूर न्हय कडक अशें वत आसा. आनी टायमूय खबर ना, हांवें पळोवंकूय ना टायम कितलो जालो तो. तरी पूण 10:30 बीन जातली आय थिंक सो. हांव न्हय अर्देक पावलें आनी शॉर्टकट वाट न्हय धरली हांवें. खरें सांगूंक न्हय जाल्यार नॉर्मली हांव ह्या सायडीन केन्नाच येयना एकलें. हां, फस्ट टायम एकलें वयता, केन्नाच येयना. कारण ह्या सायडीन न्हय कोणाची अशी जाग नासता, लायक जंगल टायप, कळ्ळें न्हय. फस्ट टायम वयता हांव. तुमकां विश्वास बसचो ना, बट फस्ट टायम भायर सरलां. नाल्यार हांव भायर सरत ना ह्या सायडीनसून तर केन्नाच ना, कारण म्हाका ह्या सायडीनसून येवपाक एक वेगळोच भंय दिसता. एक तर ह्या सायडीन घरां जी आसा ती कमी आसा तेका लागून, आनी मातशी जंगल एरिया आसा तेका लागून. पूण आतां हांव तुमचे बरोबर उलयत वयता, म्हणजे रोखडें कवर जातलें. आनी सायड बाय सायड म्हाका कळचें बी ना की हें हांवें केन्ना कवर केलें. आनी येताना न्हय हांव बेगिनाच येतलें, कारण दनपारच्या ह्या सायडीन येवपाक मातशें म्हाका तर अशें दिसता रिस्की कहें, तेका लागून.
नाल्यार काकीक सांगतले म्हाका मातशें अर्द्याक सोड म्हणून. सो हांवें बरे तरेन कवर केली आनी पावली. हांव कवर केली मातशीशी एरिया तरी आनीक चलत वचूंक जाय. ह्या सायडीन पळय कितलो कोयर कोयर केला लोकांनी, पिशवे बिशवे उडोवन. पावले हांव आड्या कडेन पावलें. हे पळय हांगसर आडो. आतां एक 5 मिनटांनी काकीगेर पावतलें हांव. कितल्या स्पिडीन चलता ना, म्हाज्या आवाजा वरसून कळटा आसतलें तुमकां कितल्या स्पिडीन चलता. खरस बी मारले म्हाका. हे सायडीन आमी काजींनी वयताले आमच्या. हे सायडीन कमी घरां आसा आनी ह्या सायडीन मेन रोड स्टार्ट जाता. आतां गेट ओपन करुया. येता आमचो गरमी जाली, घामाक ऊन आनी तेज्या भायर न्हय वत लागता. पावले हांव. इतलो घाम सुटला आसतलो म्हाका. वा हांगसर येवन मातशें बरें दिसलें थंड ह्या कुळागरान. हे कुळागर ही एरिया तुम्ही खूब फावटी व्हिडिओन पळयल्यात आसतली. चला पावल्या. सो गायज फायनली न्हय पावल्या रस्त्याचेर आसा सारकें. हे पळयात. सो पळोवया काकीचें रिएक्शन काय हांव कॅप्चर करूंक शकना कारण ती कॅमेराच्या फुड्यान येवपाक लाजतली. येता म्हणसर न्हय गरमी जाली म्हाका इतली हांगा. पावले पळयात काकीगेर हांव. तर चला मागीर व्हिडिओ कंटिन्यू करता. सो गायज हांगसर टायम सांगपाक गेले न्हय 11:30-12 जायत येयली आनी आतां हांव व्हिडिओ कंटिन्यू करता. सो काकीगेर हांव वदळ पावल्लें आनी तेच्या उपरांत व्हिडिओ कंटिन्यू करूंकूच ना. आतां म्हटलें कंटिन्यू करया आनी तुमकां गुडी दाखोवया म्हटलें काकी गेली. सो फाटल्यान तुमकां दिसतात आसतली. सो सगळ्यान पयलीं तुमकां गुडी दाखयता. तर ही पळयात ही आसा काकी गेली गुडी. बरे तरेन सकयल काकीन रांगोळी बीन घातल्या. ही पळयात अशे तरेन आनी अशे तरेन काकी गेली गुडी आसा. बरी दिसता पळयात. ही पळयात. सो अशे तरेन न्हय काकी गेल्यांनी गुडी उबी केल्ली आसा आनी तेंची पुजा तर वदळूच जाल्ली. हांव मातशें लेट पावलें. सो आतां न्हय तुमकां थोडेंशें कलेक्शन दाखयता. म्हटल्यार न्हय काकी जी आसा न्हय म्हाजी ती तोरणां बीन करता. म्हटल्यार जे टेबलाचेर घालपाक जे हे आसता न्हय टेबल क्लॉथ बीन ते बीन सगळें करता. सो म्हटल्यार तुमचे बरोबर शेअर करया. सपोज कोणाक जाय जाल्यार बरें पडटलें. म्हटल्यार लग्नाच्यो ऑर्डरी बीन काकी घेता. म्हटल्यार ब्रायड कलेक्शन बीन आसता न्हय वेगवेगळे तोरण करतात, बदकां बीन करतात, खूब कितें कितें आसता. तितूंतली म्हाका तितली कांय आयडिया ना. बट उलाचे बीन करता. अशे खूब तरेचे न्हय हे करतात तोरण बी. सो ते तुमकां दाखयता कलेक्शन. म्हटल्यार थोडेशें दाखयता आतां. सपोज प्रॉपर जर तिचें कलेक्शन तुमकां पळोवंक जाय जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगा म्हणजे तेचेर हांव एक व्हिडिओ करता. सो आतां सद्या थोडेशें तुमकां हे दाखयता तोरणां दाखयता आनी टेबलाचेर जे घालता न्हय टिपायचेर बीन ते दाखयता. अशे तरेन न्हय भरपूर अशें तिचें कलेक्शन आसा. तितूंतले हांवें थोडेशे काडून घेतले तुमचे बरोबर. म्हटल्यार शेअर करया कारण तुमकां लायक जातले खूब जाणां. आनी ती न्हय ऑर्डरी सुद्दां घेता. म्हटल्यार खूब जाणांचे अशे ऑर्डरी बीन घेतले तिणी आनी स्पेशली लग्नाचे बीन ऑर्डरी घेता. सो दाखयता तुमकां एक एक करून. सो पळयात हो आसा सगळ्यान पयलो पॅटर्न. बरो दिसता सामको पळयात आनी कलर कॉम्बिनेशन सुद्दां खूब बरें केल्लें आसा. हे पळयात डिटेल्सान दाखयता तुमकां. अशे तरेन उलाचे आसा हे उलन करता पळयात ते. आनी हे बीन तिचे ऑर्डरीचेच आसा जे हांव आतां कलेक्शन दाखयता न्हय ते बीन तिचे ऑर्डरीचेच सगळे रेडी केल्ले आसा. हो पळयात फर्स्ट आसा हो. सो म्हाका हो न्हय खूब लायक जालो आनी तेका मणी सुद्दां घातल्या काकीन. हे पळयात अशे तरेन मिडलाक सुद्दां आसा. हे पळयात आनी मेन म्हटल्यार हेचो न्हय कलर कॉम्बिनेशन खूब एट्रॅक्ट जाता सामको. पर्पल एंड व्हायट कलर. हे आसा ते सेकेंड. म्हटल्यार न्हय सनफ्लावर टायप डिझायन केल्ली आसा. मदीं न्हय सनफ्लावर केला. हे पळयात आनी ब्रावन कलर घातला. हेचे सुद्दां कलर कॉम्बिनेशन खूब बरें आसा. हे पळयात. सो हे बीन उलाचेच आसा. बरें दिसता सामकें. डिटेल्सान न्हय हे करपाक बरो टायम वयता. सो हे पळयात कशें आसा कमेंट करून सांगा. तेज्या उपरांत हे एक तोरण आसा
आणि हितून सुद्दां मणयांचो वर्क केल्लो आसा. हे पळयात मणी घातल्या अशा तरेन. तुमकां जाय जाल्यार तुमी कस्टमायज ऑर्डर सुद्दां दिवं शकता. तशी सुद्दां ती करता, म्हणजे जे पॅटर्न दितली तेज्या वायज करता. हे पळयात हे सुद्दां म्हाका खूब लायक जालें. सिंपल आसा आणि हेचो कलर सुद्दां खूब बरो आसा. हे पळयात सगळे कडेन मिडलाक मणी घातलेले आसा, हांगसर 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 अशा तरेन. हे बीन एक तोरण आसा आणि हेचो पॅटर्न तुमकां खूब लायक जातलो. हेचो पॅटर्न जो आसा तो कोम्यांचो पॅटर्न आसा. हो पळयात खूब क्यूट दिसता सामको आणि बारीकान तुमी पळोवं शकता डिटेलिंग बरे तरेन केल्ली आसा. ही पळयात हांगसर मणी घातले दोळे म्हणून आणि अशा तरेन हेजो पॅटर्न आसा. हो पळयात. सो अशें भरपूरशे काकीचे कलेक्शन आसा. हांवें हांगसर तुमकां थोडेच दाखयला. रॅबीट बीन ते सगळे करता ती. हे पळयात हो एक पॅटर्न आसा आणि हो म्हाका पर्सनली इतलो लायक जालो की काकीक हांवें ऑर्डर दिल्ली आसा की म्हाकाय बीन एक कर अशें म्हणून. हे पळयात खूब बरो दिसता आणि असले पॅटर्न आतां खूब ट्रेंडींग सुद्दां आसात. हे पळयात आणि खूब म्हटल्यार मिक्स कलर आसा हितून जे फ्लावर केले पळयात ते. हे पळयात क्यूट दिसता सामके अशे तरेन. आणि सपोज जर तुमकां अशें हँगींग हे दवरपाचें ना हे जे दिसता ते हँगींग जर दवरपाचें ना जाल्यार तेका सेकंड ऑप्शन बी आसा कळ्ळें. तुमी हे अशे तरेन एडजस्ट करूं शकता. हे पळयात अशें बी करूं शकता कळ्ळें. जाय तशें करूं शकता. इवन हे आसा ते सुद्दां अशें हँगींग जे आसा ते तुमी अशे तरेन एडजस्ट करूं शकता. हे पळयात. सो असो सुद्दां पॅटर्न जाता खंय हो. सो हे सुद्दां खूब बरें आसा. जर कोणाक जाय न्हय जाल्यार म्हाका तुमी कमेंट बॉक्सान कमेंट करूं शकता. तेजेर हांव डिटेल्सान तुमकां दितलें, म्हटल्यार सगळे इन्फो दितलें. हांगसर न्हय थोडेशें कलेक्शन हांवें तुमकां दाखयलां कारण तिचें कलेक्शन भरपूर आसा. हे कांयच न्हू, हेच्या डबलीन तिचें कलेक्शन आसा. म्हटल्यार ती टेबलाचेर बीन घालपाक ना अशें हे बीन करता. कितें म्हणटात तेका टेबल क्लॉथ जे आसता पळय तेचेर रॅबीट बीन आसता. खुबशे तरेचे अशे पॅटर्न आसता, फ्लावर बीन तसले सुद्दां ती करता. सो तुमकां जाय हेचें कलेक्शन पळोवपाक जाल्यार म्हाका मुद्दाम कमेंट करून सांगा, म्हणजे डिटेल्सान एक ब्लॉग करता हांव. आनी आतां काकीन म्हाका भरपूरशे अशें तिचें कलेक्शन दाखयलें. म्हटल्यार तिका ऑर्डर्स बीन येयल्ली आसा, स्पेशली ब्रायड ऑर्डर बीन घेता ती. सो ते तिचें चालू आसा काम. तर हे पळयात. सो हे म्हाका खूब लायक जालें. हांगसर न्हय आनीक थोडेशे हांव कलेक्शन्स काकीचे तुमचे बरोबर शेअर करता. हे जे आसा न्हय ते ब्रायड ऑर्डर आसा सगळी. म्हटल्यार न्हय हे दिसता ते तुमकां पिलो कवर आसा आणि पेंटींग पिलो कवर आसा. हे म्हटल्यार ऑर्डर तशीच आसली काकीची. म्हटल्यार तेंच्यांनी पेंटींग पिलो सुद्दां सांगलेले. तर हे पळयात पिकॉक बीन दिसता न्हय तो पेंटींग आसा सगळो. आणि तेच्या मागीर न्हय हांगसर एक आसा तो टेबल क्लॉथ आसा. थोडे शेअर करता, डिटेल्सान करपाक गेलो खूब लॉंग व्हिडिओ जातलो. एक आसा ते एम्ब्रॉयडरीचो टेबल क्लॉथ आसा. एक सिंपल अशें एक दाखयला तुमकां म्हटल्यार कळपाक जाय म्हणून. बाकी खूब तरेचे तिणी न्हय टेबल क्लॉथ एम्ब्रॉयडरीचे केल्ले आसा. तेज्या उपरांत न्हय मशिनरी वर्क सुद्दां आसा. हो जो दिसता न्हय तो मशिनरी वर्क आसा. डिफरंट आहा. जितले म्हाका आयडिया गावता तितले हांव तुमचे बरोबर शेअर करता कारण म्हाका तितली नॉलेज नाही तितली. सो हे मशिनरी वर्क आसा. तेज्या मागीर हांगसरूय पेंटिंग्स असले थोडे. हे जे जितले बी दिसता हांगसर न्हय पॅक केल्ले ते एका व्हंकलेचे सगळे असले. म्हटल्यार ब्रायड कलेक्शन हे म्हटल्यार ऑर्डर आसली ती तिणी हांगसर पॅक करून घेतलेली आणि तुमचे बरोबर म्हटल्यार शेअर करुया. हे पळयात हे भरलेले म्हणटात तशे भरतात पळय उलान ते बीन अशे असले. काकी वचना. सो गायज सांजचे न्हय 3 जाल्ली आसा. हांव जेवलें बी आणि आतां व्हिडिओ कंटिन्यू करता. एक्चुली काकी गेरूच आसा, घरा कडेन वचूंकूच ना. काकी म्हणपाक लागली राव म्हणून जेवपाक न्हू रे. सो आतां वयतले आणि हांगसर न्हय गांवठी मीठ येयला. सो काकी घेता खंय 200 रुपया डबो कितें तरी. म्हटल्यार आमच्या गांवान बीन येता गांवठी मीठ. सो ती आतां घेतली आणि पळोवया हय घेता ती. सो दारान येता सामकें गांवठी मीठ घेवपाक वयतात. तूं बालदी घेवंक ना.
केदी मोठी वालदी घेतले बाबा माझ्या आणि मातशी मोठी घेऊन जायली केदी मोठी वालदी घेऊन वयता तिनी बीन मोठी घेतले काकीन बी मोठी वालदी घेतले गावठी मीठ सामके तोरांग बीन ते घालतात पळय ती ते मीठ हांगसर येयले आणि तू वालदी हाडूंक ना गे नुस्तेकाक बीन लावपाक प्लस तोरा बीन अशी घालता आनी चेपणेक जाल्यार बरें पडटा खूब आणि 200 रुपया डबो असलो आणि बरे क्वॉन्टिटीत हांगसर मीठ दिताले गावठी मीठ घेतात शांती काकी तोरांग गे तोरांची तयारी सो घेतले काकीन मीठ हांगसर या काकीन घेतले या काकीन घेतले बरें आसा पण मीठ क्लीन सामके बरें आसा मीठ क्लीन सामके आनी मोठे मीठ आय पळयत केन्नाय बरें पडटा सो गायज हांव न्हय घरा कडेन पावले एक्चुली व्हिडिओ कंटिन्यू करूंक ना घरा कडेन येताना कारण हांव न्हय बायकीन येयलें तेका लागून आनी फायनली पावलें हांव घरा कडेन सगळीं जाणां न्हय वाट पळयतलीं म्हाजी म्हटल्यार आमची जितलीं बी माजरां आसा न्हय ती म्हाजी वाट पळयता आसतली एकलें हांव दिसलें पळयता म्हाका तर आतां जेवण बीन मातशें गरम करूंक जाय कारण सकाळीं केल्लें न्हय मम्मीन तेका लागून रॉकेट म्हाका पळयता एकलो येयलें हांव घरा यो आतां तर चला घरा कडेन घरान वयता बी आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके न्हय सजायत येयली आनी भरपूरशी घरा कडेन येवन हांवें कामां बीन करून घेतली म्हटल्यार न्हय सांजचे टायमार थोडो फारसो म्हजो रुटीन आसता म्हटल्यार चुली पोंदा उजो घालप उदक तापोवप तेज्या उपरांत कपडे जे सुकलेले आसा ते फोल्ड बीन करप हे सगळीं न्हय म्हटल्यार कामां हांवें करून घेतलें एकूच काम उरलां म्हटल्यार फाटल्यान न्हय सारन मारपाक जाय ती बीन मारतलें हांव आतां आनी मम्मी बीन येवपाचो टायम जाल्लो आसा आतां थोड्याच वेळान मम्मी बी येतली आनी आयज म्हटल्यार तुमकां हें बीन दाखोवया की मम्मी येवच्या टायमार न्हय आमची जितली बी माजरां आसा न्हय ती कशा तरेन मम्मीचो वेट करतात आनी आतां म्हाज्या फाटल्यान सगळीं माजरां नाचतात म्हटल्यार न्हय मम्मीक अशें करून दाखयता की दीसभर आमी इतली उपाशी आसा की हांवें आनी तांकां कांय घालूंकूच ना अशें करून दाखयता सामकी एक्चुली हांव तांकां घालता म्हटल्यार दिसाची उपाशी अशी दवरिना पूण न्हय ते अशें करून दाखयतात की हांवें आनी तांकां कांयच घालूंक ना बाबडी कशी जावन बसता सो आतां सगळीं बसल्या आनी मम्मीचो वेट करता आनी दाखयता तुमकां कशी बसल्या ती आनी तेज्या उपरांत व्हिडिओ बी एंड करता तर ही पळयात आमची माजरां म्हाज्या फाटोफाट आतां येयल्या हांव व्हिडिओ करपाक हांगसर येयलें सो ही पळयात ही सगळीं न्हय मम्मीची वाट पळयतात मम्मी केन्ना येतली आनी तिका एकदां केन्ना पळयता अशें तांकां जाता म्हणजे दिसभर मम्मी नासता न्हय घरा कडेन हे पळयात माशी चल या हे पळयात हे तर खूबच वाट पळयता मम्मीची सामकें चल सामकें सरळ आं चल हो पळयात हो एक हांगसर आहा होय बीन मम्मीची वाट पळयता ही मम्मी आनी तो तेचो चेडो चल दोगूय चल आनी थंय बसा मम्मी येतली आतां चला हे पळयात आतां हांगसर बसून मम्मीची वाट पळयतली आनी तेज्या भायर आनी एकलो आसा दाखयता तुमकां हो पळयात रॉकेट मम्मी येयली चल ही सगळी मंडळी जी आसा न्हय ती आतां वाट पळयतात सामकी आनी हे धाकटे जे दिसता न्हय ते नेबरांचे आसा ते बीन येता सांजचे टायमार पळयात मातशी हांगसर यो येयले बस अरे चप्पल नाका रे म्हाजे पिड्ड्यार जातले रे ते चप्पलूच दिसता तुका हां पिड्ड्यार जाले ते चप्पलां म्हाजी न्हय अशीच उडयतात पळय पिड्ड्यार जाले पळय आं मासू मार पडटलो पळय हां यो बस हांगसर मम्मी येतली आतां अशा टायमार आमी बसता सांजच्या टायमार सगळीं जाणां तेंच्या बरोबर हांवूय बसता आनी मम्मीचो वेट करता हॅरी बीन वेट करता घरान पयलीं येयल्या हॅरीक पळयता मम्मी मागीर हेंकां पळयत येता सामकी हेका पळयात कितें
अशें करू अशें करू ना तेका. सो गायज तुमकां म्हाजे बॉडीगार्ड्स दाखोव. एकान एक बसलेले आसा. दाखयता पळयात आं. हो पळयात हांगसर एकलो आसा हां. आनी हे पळयात थंय एकलो हांगा एकलो हांगा आनी हांगा दोग जाण पळयात. मम्मी येयली पळयात आं. रिएक्शन पळयात. गिफ्टां दिली आमकां. कोणाची मम्मी येयली. कोणाची मम्मी येयली. कोणाची मम्मी येयली. हे माझं गाणं काडूंक ना तुमकां. हेंका लागून ना आमचें घर इतलें भरलेलें दिसता ना. खाल्लो गो एका आपय मगे सगळी बरो हे करून घेतली एटेन्शन. आं तुका आपयतात चल. एका आपय मगे एका आपयच ना. चल तुका मम्मी आपयतात चल. तर आयचो व्हिडिओ ना हांगसरूच एंड करता. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या आमचा देव बरें करून. आणि जर तुमकां काकीचें म्हज्या कलेक्शन पळोवपाक जाय जाल्यार कमेंट करून सांगा म्हणजे तेचेर हांव एक व्हिडिओ करता. ओके सो चला तर बाय बाय.